पीसीपी कलम 17(2) हायकोर्टान कातर लायले उपरांत नेम गायडलायनी बदलून करतले नोटिफाय. मंत्री विश्वजिताची माहिती. आता रिजनल प्लान ना झोनिंग प्लान. प्रभुनगर वाठारात 7 दीस जाले उदक मेळना. तिडकल्ले लोक पावले पुलीस स्टेशनार. पीडब्ल्यूडी आड कागाळ. मुख्यमंत्र्याकूय निवेदन. 2 दिसां भितर प्रस्न सोडोवपाचे खंय उतर. आरोग्याविषयी दिवचल तालुको दत्तक घेवपाची विश्वजिताची घोषणा. आधुनिक तंत्राचो वापर करून 3000 लोकांची तपासतले. रियल टायम डायबिटीस दिवचले हेल्थ कॅम्प. राया ग्रामसभेत बेबकी आणि बागभाट तळे वेटलँड नाका म्हूण प्रस्ताव. बजेटाचेर जातली खासा ग्रामसभा. स्पीड ब्रेकर मोबायल टावराचेरूय जाली चर्चा. पणजे स्मार्ट सिटीच्यो कदंबा पुराय कॅशलेस. जाणटी स्कुलाच्या भुरग्यांक तिकेट दिवपाक त्रास. कॅशूय घेवची म्हूण प्रवाशांची मागणी. कांय बसींचेर कंडक्टर ना. चोपड्या कुर्बानवाड्याच्या लोकांचे मसुंडी टॉयलेट रस्तो उदकाचो प्रस्न आदी सोडयात. उपरांतूच प्रकल्प. आमदार जिताची मागणी. प्रकल्पांक लागून बायचे उदक पेड्यार. केरी 70चे एक नाक्यार 3 लाखाचे 500 किल बीफ धरले. 2 कारींनी बेकायदेशीर करताले तस्करी. 4 जाणांक केली अटक. 2 गाडयो जप्त. शाळांनी भुरग्यांक दिवपी माध्यान आहारात तेलाचो वापर 10% करचो कमी. केंद्राचे सगळ्या राज्यांक निर्देश. भुरग्यांच्या भलायकेच्या नजरेन केंद्राचो निर्णय. धार्मिक भावना दुखोवप्यांक केदारनाथ येवपाचेर घालची बंदी. बीजेपी आमदार आशा नौटियालाचे वक्तव्या उपरांत काँग्रेसीची बीजेपीचेर टिका. बलोच लिबरेशन आर्मीचो पाकिस्तानाचेर हल्लो. 9 पाकिस्तानी आर्मी सयत 90 वयर पाकिस्तानाक मारले म्हूण बलोच आर्मीचो दावो.